तुजी ओळख एकदम चालते भाशेन हांव इसाव. तो इसाव आसलो काय? ना. कोण तूं? हांव दोगा भुरग्यांचो, 3 भुरग्यांचो, 4 भुरग्यांचो बापूय हांव. हें सोत काय? हांव आवय. हें सोत काय? तुज्या भुरग्यांक विचारल्यार ते सारके कॉमन येता तूं कसली आवय आनी कसलो बापूय तो. हांव घोव. हें सोत काय? हांव बायल. हें सोत काय? हांव एके सोबेचो राखणदार. हें सोत काय? हांव एक दोतोर. हें सोत काय? हांव एक आदवोगाद. हें सोत काय? हांव एक पुलीस ऑफिसर. हें सोत काय? बायल्यान तूं पुलीस ऑफिसर, बायल्यान तूं दोतोरूच, बायल्यान तूं प्रचारक, बायल्यान तूं राखणदार, बायल्यान तूं आदवोगादूच. पूण खऱ्यापणीन भितरल्यान तूं कोण? तूं भितरल्यान कोण? तूं भितरल्यान कोण? तूं भायल्यान एक वावराडी. पूण भितरल्यान तूं कोण? भायल्यान तूं इसाव. पूण भितर कोण आसा? कोण आसा तुमी सांगात? जाकोब. भायल्यान तूं दोतोर. म्हजेशी येवन म्हाका ते विचित्र खबरो सांगतात. पास्टर म्हाका तें हार्टाचें प्रॉब्लम आसा. ऑपरेशन करिना जाल्यार हांव मरतलो अशें म्हणटा. म्हाका 3 लाख जाय अशें म्हणटा. म्हजे लागीं 30,000य ना. हांवें कितें करचें तें म्हाका सोजमना. ह्या भाशेन रडोन रडोन ते येतात. आनी म्हजे वळखीचे कोण दोतोर काळजाचे ते खेरीत भाशेन ते काम करतात. हांव सायन करून तांकां बरोवन दिता. दोतोरांक म्हणटा दोतोर मातशें तपासून पळय कितें जालां तें. अशें गंमत जालां तेन्ना म्हाका केन्ना खबर कवली. आनी ते प्रॉब्लमाचेर दोतोर कोण तरी हांव तांकां वळखत जाल्यार हांव बरोवन ती सायन करतां. ह्या अमक्या दोतोराची तूं वच आनी सतीश कुमारान तुका सांगलां अशें तांकां सांग. अशें हांव सांगतोच दुसऱ्या दिसा ते येवन म्हाका म्हणटा पास्टर तुवें सांगलां पळय ते दोतोराची हांव गेलो. थिंगा वयतोच कोणें सांगलें तुका ऑपरेशनाची गरज? ऑपरेशन ना. थिंगा धाकटुलें तें कितें तरी बारीक एक टॅबलेट खाय जाल्यार तूं सारको जातोलें. आनी हें टॅबलेट ताणें बरोवन थिंगा दिला पास्टर. 3 लाखाच्या ऑपरेशनाची गरज ना. दोतोर तो. एक मनीस हॉस्पिटलांत पावंकूच जाय. थिंगा पावतच वेगवेगळे ते दुयेंसां सांगता. 2च टॅबलेटीन ते सारके जाता. पूण 20 टॅबलेटी बरयता. एक धाकटुलें टेस्ट केल्यारूच पुरो. पूण 20 टेस्ट बरयता. त्या हॉस्पिटलाच्या सेंटरान जितले मिशिनां आसा पळय ते मिशिनांक ते सगळे कामांक थिंगा लायता. असले लोक ना म्हणूंक येता? भायल्यान तेणें दोतोराचो तो कोट घातला पूण भितरल्यान दोतोर काय ते? भायल्यान तो दिश्टी पडटा एक पास्टर, एक राखणदार. भितरल्यान पास्टर काय? त्या दिसांनी हांवें आयकलो एक पास्टर आसलो. तो हावस विजिटिंगाक गेलो. पास्टराच्या रुपान तो घरान हावस विजिटींग करूंक गेलो. घरान घोव नासलो आनी ते बायले कोणें नाका जालें कोत्तालो आनी त्याच वेळाचेर थिंगा भुरगीं येतात आनी ते सारके बँड वाजयता. ताजी कापडा पिजो असो ताका बरोच मारता. हो पास्टर काय? भायल्यान तो आंगवस्त्र घालता पास्टराचे. भितरल्यान पास्टर काय? भायल्यान तो दोतोर पूण भितरल्यान दोतोर काय?
भायल्यान तो पुलीस पूण भितरल्यान तो पुलीस काय? ताचो घोव ताका गाय सवंता, ताका त्रास करता, ताका मारता अशें म्हणून कितें करचें तें नकळो आसतना त्या पुलिसाचो आदार घेवपाक ते पेपराचेर आयले. त्या पुलिसीन त्या बायलेक म्हणलें, नेटान तो म्हणटा, तूं म्हाज्या सांगाता यो, तूं सांगताय पळय ती हांव केस तोखतलों, म्हाज्या सांगाता फायट कर. जें केस फायल करूंक जाय पळय तसली केस हांव लायतलों. न्यूजपेपराचेर वाचल्यार सारकी लॉस दिसता. भायल्यान तो एक पुलीस, भायल्यान तो थिंगासर पुलीस दिसता. पूण कायदे ते पाळपाची आशा करतात काय? असले लोक जायते आसात. बरे दोतोर आसात, बरे ते पुलीस आसात, बरे राखणदार आसात, पास्टरूय आसात, तांचे विशीं हांव उलयना. पूण भायल्यान पळय ते कशे दिसती पडटात आनी भितरल्यान पळय ते कशे आसतात त्या विशयाचेर आतां हांव उलयतां. भायल्यान तूं आदवोगाद, पूण भितरल्यान तूं आदवोगाद काय? नया पासत लोगोट्टा पळय तसलो आदवोगाद काय? कितले जाण येवन म्हाका अशें सांगतात, पास्टर 10 वर्सां जालीं, केस तो झगडटा पास्टर थिंगा. म्हाजें रगत सारकें तेणें पिवन काडलें, त्या आदवोगादान सगलें घेतलें म्हजें. पळय आतां तो फेसलो सांगतलो, जिखतलें अशें म्हणून तो सांगत रावलो पास्टर. आनी शेवटाक जेन्ना पळयतना जिखपाचो वेळ आयलो पळय तेन्ना शेणले आमी. कित्याक शेणले अशें हांवें तुका विचारलें जाल्यार जायते कारण सांगता तो. तेजे उपरांत ते कुशीक आसलो पळय तो म्हणटा, तुजे तो शेजारी पळय तो 1 लाखाक विकलो ताका. त्या पासत तुका ते 20,000 मेळपाचे पळय ते तुजे गेले. आनी वयल्यान तूं आतां एक आदवोगाद? भितरल्यान तूं कोण सारको घात घेता तसलोच न्हू? मातशें तूं विचार करून पळय. एक बापायच्या रुपान तूं दिश्टी पडटा, भितरल्यान तूं आवय आनी बापूय काय? घोव आसाय, बायल आसाय काय? तूं पूत आनी दूख म्हणून थिंगासर दिश्टी पडटाय, पूण तुज्या आवय बापायक पळय ते तुवें आदार दिवंक जाय पळय तो, आनी तांकां पळय ती मान आनी मर्यादा दिवची, मोग आनी मोयपास तुजे भितर आसा काय? भायल्यान तूं पूत, भायल्यान तूं दूख, पूण भितरल्यान कातोत्ताय. तुजे आवय बापायचेर तुका पडोन गेल्लें ना. ती जे तुजे वरवीं आशा कोत्तात त्या आशे वरवीं तुका ते बिलकूल पोरवाच ना. तुका जाय ते भाशेन तूं जेताय आनी तेजे वयल्यान हांव पूत असो म्हणटाय, हांव ताजी धूव अशें म्हणटाय. तुजी ओळख तूं अशें दिताय. हांव तुका विचारता, ही तुजी ओळख सारकी काय? पुता, तूं कोण? हांव इसाव. हें सोत काय? इसाव तूं? ना. जाल्यार कोण? घातकी तूं. भितरल्यान कोण? तूं एक घातकी. आयज खूंय खूंय तूं तुजी कितें ओळख दिताय? हांव हेका वळखता, हांव ताका वळखता अशें तूं सगल्यांक सांगताय. कांय दिसां आदीं म्हाका आफ्रिकांतल्यान एक मॅसेज आयली. त्या मॅसेजीर अशें बरयल्लें आसलें, कितें सतीश कुमाराक हांव बरे रितीन जाणां. सतीश कुमाराचे पळय ते सेवेंत हांव ताका जायतो आदार दिता पळय तसलो हांव मनीस. असले थंयसर एके आफ्रिका देशांच्या पास्टराक पळय हांव वळखता, ताका ताणें अशें म्हटलें, अमको मनीस तुका सारको वळखता आनी तुजे मिनिस्ट्रीन तुका तो आदारूय कोत्ता. अशें बरोवन ताका चीट धाडली आनी ताजे बरोबर हांव कसलो तरी बिझनस कोत्ता अशें ताणें म्हटलें. वय, हें घडोवंक जाता. जायते लोक आमचे मिनिस्ट्रीक ते मोग कोत्तात आनी आमचे सेवेक पासून ते आदार कोत्तात. हांव ताजे पासत ना केन्ना म्हणचो ना. आमची कॅल्वरीची पळय ती सेवा, दुसरे पळय ते फंड, भायल्यान येता पळय ते फंड, ताजेर ते आदारीत ना. जाल्यार भावार्थाचेर आमी आदारीत आसात. देवाचे हाजीरपणान आमी येतात. देव वाडयता पळय ती अद्भुत एक मिनिस्ट्री. ते आफ्रिकान रावला पळय ते फ्रेंडान म्हाका अशें म्हणटच हांवें, तुज्या कॅल्वरी टेंपला बरोबरूच तो कोण आसा? तुका तो सारकोच वळखता अशें तो म्हणटा. तुका तो जाय तो सपोर्टूय कोत्ता. आमचे लागीं ते उलयतना सारकें आमी अजापले, हें सारकें आसा काय म्हूण. हांव ताजे बरोबर बिझनस करूंक सोदतात आतां. म्हाजो पार्टनर ताजे बरोबर बिझनस करूंक सोदता. हांवें ताका म्हटलें, तुमी म्हाका ताजो फोटो धाडा, ताजें नांवूय म्हाका धाडात. फोटो आयलो, ताजें नांवूय येयलें आनी ताका पळयलां म्हूण म्हाका कांयच उगडास ना. रोखडेंच म्हज्या ऑफिसान हांवें ते फोटो थिंगासर धाडले, ताका तपासलो. असले नांवाचो मनीस कोण आसा काय? थिंगा कोणूच नासलो. ओळख दिता हांव ताका वळखता म्हूण. सतीश कुमाराक हांव सारकोच वळखता. सतीश कुमारा सांगात हांव सारको क्लोज आसा. अमक्या एमपीक आमी वळखता, अमक्या एमएलएक आमी वळखता. तूं जाणाय वो नोको, हांव सचिन तेंडुलकराक वळखतां. अमेरिका देशाचो पळय तो ट्रंपाकूय हांव वळखतां.
आमचे ब्रादर देशाचो प्रधानमंत्री मोदीजीक हांव वळखता. सोनिया गांधीक वळखता. आमचे राष्ट्राचेर राज चलयता पळय तो KCRाक हांव वळखता. मदर टेरेसाकूय हांव वळखता. महात्मा गांधीक हांव वळखता. तुमी जाणा हो तें हांव नको. जायते आदीं मेला पळय त्या हिटलराक हांव वळखता. पूण तें एकदम विशेश खबर न्हय. तें म्हाका वळखता तें एकदम गरजेचें. गांधीजी म्हाका वळखता. तो ट्रंप म्हाका वळखता काय? आमचो प्रधानमंत्री म्हाका वळखता काय? आमचो मुखेलमंत्री तो म्हाका वळखता काय? हांव वळखता म्हणून ताजो कांय फायदो ना. आतां शेवटाक कितें घडलें थंयसर? सतीश कुमाराक अशें वळखता अशें बरयलें. हांवें म्हटलें म्हाका जाल्यार लाखांनी लोक वळखता. पूण ज्या मनशा भाशेन तुमी सांगतात पळय हांव ताका वळखना. कितें सांगून तूं तुजी वळख दिताय? हांव एक व्हडती काम करता पळय तसली तूं वळख दिता काय? एक व्हडतो बिझनसमॅन म्हणून तूं तुजी वळख दिता काय? म्हजे जायते वळखीचे आसा पळय तूं वळख दिताय. म्हजे लागीं जायती गिरेस्तकाय आसा म्हणून अशी तूं वळख दिता काय? तूं कितें म्हणून तुजी वळख दिताय? तुजी वळख दिताय आनी स्वत आसा पळय ताजे भितर कितें तरी अंतर आसा? आपल्याची ती वळख दिता ब्रदर. कितें म्हणून तो हांव हिसाव. कित्याक? बेसांव मेळच्याक. फटोवन आपल्याच्या ते फायद्या पासत. फटकिरी वळख. आमचे मदें कोण आसा काय? बरो चेडो म्हणून तूं वळख दिताय. बरें चेडूं म्हणून तूं वळख दिताय. काम करता ते सुवातेचेर ओत्मीक म्हणून तुजी तिंगा वळख दिताय. एक भक्त म्हणून तुजी वळख दिता आनी तेजे उपरांत तांच्या जिविताशी फेव कोत्ताय तसलो वायट मनीस सावधान. तूं कशे भाशेन तुजी वळख दिताय तें खरेपणान तुजे भितर तें जिवीत आसा काय वो तुजें तें फायद्या पासत. स्वार्थी पासत. स्वताच्या फायद्या पासत. तुजें काम तें पुरें जावच्याक हो प्रमाणीकपणान तूं जोडूंक. जो तूं न्हय तसली तूं वळख दिता जाल्यार चोत्राय दवर. एका दिसा पळय त्यो खरो कोणटो तें कळोन येतलें. वळखान तिंगा फटगीरपण. आतां दुसरें तूं पळयात. वावरांतूय फटिंगपण. हें कितें वावरांतूय घात घेता? वावरांतूय घात? आतां आमी वाजुया. उत्पत्ती 27:24. 19 वड. जाकोबान इसाक म्हणलें हांव तुजो व्हडतो पूत इसाव तो हांवें तुवें सांगलां पळय त्याच भाशेन हांवें केलां. तुवें म्हाका सांगलेलें न्हू तें सगळें केलें. कितें इसाकान म्हणलेलें? तूं रानांत वच, शिकार कर, ते रानवटी मांस घेवन यो पुता अशें म्हटलेलें. खरेपणान तो शिकार करूंक गेलो काय? ताणें शिकार केला काय? कासाक वचोन ताणें त्रास करून थिंगासून कासाचें कितें घेवन येयलां काय? हाडूंक ना. पूण तो थिंगा कितें म्हणटा? तुवें सांगलां त्या पोरमोणें हांवें केलां. कामांत घात. कितलो लोक आयज काम कोत्ता पळय, शिर्वीस कोत्ता पळय त्या सुवातेर, त्या शिर्वेशेन त्या कामान कितलो लोक आयज घात कोत्तात. सांगलां पळय तशें कोत्ता पळय तशें तिंगा ते दिसतात आनी काम करिता ते करिनान. दिला पळय ती जबाबदारी पुरी केला पळय त्या भाशेन दिसतात. सगळें बरे भाशेन कोत्ता पळय तशें ते दाखयतात. सगळें पुरें केलां पळय त्या भाशेन दाखयता. पूण खरेपणीन तूं जो पागार घेताय पळय तो तूं 8 वरांचो पागार घेताय. पूण जें तूं काम कोत्ताय पळय तें फकत 2 वरांचें. मागीर 6 वरां तूं कितें कोत्ताय? टायमपास कोत्ताय. जे उंच पळय अधिकारी आसा पळय तिंगा दिश्टी पडला तूं काम कोत्ताय पळय तसो दाखयताय. तुजो अधिकारी जेन्ना तुजेर पळय नदर दवरता तूं काम कोत्ताय पळय ते भाशेन तूं ताका दाखयताय. पूण खरेपणान तूं थिंगासर काम कोत्ता ना ती सारकी फटींग. जाकोब येवन म्हणटा थिंगा बापा तुवें सांगलां पळय त्याच पोरमोणें हांवें केलां. केल्लें काय? ना करूंक ना. बापान कितें सांगलेलें आनी ताणें केलें भलतेंच. बॉसान तुका कितें तरी सांगलां, तुका ती जबाबदारी दिल्ली पळय आनी तूं तें भलतेंच कोत्ताय. तुका पळय जें कितें सांगलां आनी तूं जें पळय तें कोत्ताय ताचो संबंद आसोच ना.
असले लोक ना काय म्हणूंक येता आयज काल. तूं तोंडान एक सांगताय आनी तूं कोत्ताय पळय तें भलतेंच. तूं पळय तें उलयताय आनी तूं पळय तें वावर कोत्ताय पळय तातूंत एकवट नाच. तुजो वावर दुसरो आनीक तुजी उतरां वेगळीं. तुजी उतरांचो आनी तुज्या वावराचो एकवट नाच. कोण तो तूं जाणा काय तूं एक नंबराचो घातकी. जें तूं कोत्ताय तें तूं सांग, जें तूं सांगताय तेंच तूं कोर. ताका म्हणटा जिवीत, ताका म्हणटा ओत्मीक. तें जावन आसा बापाक तूं आनंदीत कोत्ताय पळय तसलें जिवीत. ओळख दितना घात घेताय, कामाचेर पसून घातकी. जेवणान तूंय फटयताय. कित्याक जेवणान फटयता अशें म्हटलां तूं जाणाय? पळय आतां जेवणान पळय तें मांस हाडलां तें खंयचें तें तुमी सांगात? कसलें मांस तें तुमी सांगात? तें रानवटी मांस वो तें बोकड्याचें? हालो ब्रदर्स तुमी सांगात. आतां पळय तें जेवण घेवन आयलां, आतां तें मांस कसलें म्हणून तो थिंगासोर सांगता. रानवटी मांस तो म्हणटा. खरेपणी तें कसलें मांस तें? कासाक वचोन ताणें मांस हाडलां पळय तें न्हू, जाल्यार खंयचें मांस तें? बोकड्याचें. त्या आयदनान आसा कितें आनी तो सांगता तें भलतेंच. तितून भितर कितें आसा आनी तो भायल्यान सांगता तें दुसरेंच. घरान रावताय पळय तें दुसरें जिवीत. भायर वचोन तूं सांगता पळय तें भलतेंच. बँकान आसा पळय तें एक आनी सांगता पळय तें आनी कितेंच. कंपनीचो पगार आमचो तो एक आनी आमी लोकांक सांगता तें वेगळेंच. घरान एके भाशेचें जिवीत आनी भायर दुसरेंच. आनी आमचें जिवीत अशें ना काय म्हणूंक येता? त्या आयदनान बोकड्याचें मांस आसलें आनी सांगतना कासाचें मांस. भितर कितें आनी भायल्यान आनी कितें. कित्याक असलें आमी जिवीत जिवचें? जें भितर आसा पळय तेंच सांग. तें भितरल्यान आसा पळय तसलेंच जिवीत तूं जिये. भायर जी ओळख दिता पळय तशें भितरलें जिये. कितें तूं तूं खंयसान आयला? हांव अमके गांवचो आयला. कितें जालें? तूं हांगा कित्याक आयलाय? 30 एकडाची थिंगा शेतभात आसा पूण तें हांव सगळ्यांक दिवन येला. तें हांवें कोणाक दिलां आनी शारांत त्या शांतीन जिवपाक ह्या शारांत हांव आयलां. हें सगळें फटींगपण. थिंगा 30 लोकांचें रीण काडलें तेणी फट मारून तूं हांगा आयलाय. हो मनीस आपल्याचें तोंड लिपोवन कोणाक खंय वयता पळय एड्रेसूय दिना आनी फोन बदलून तो ह्या शारांत आयला. हिंगासर येवन तो सांगता बदले आनी थिंगा मार पडला तो. ताचें कितें? इश्टानो हें सगळें कितें फायदो? जेवणांत आनी कितें आनी सांगता आनी कितें? जेवणान थिंगासर तो घात घेता. तूं जसो आसाय पळय तसो जिये तूं म्हज्या भावा. तूं जसो आसाय पळय तशें जिये तूं म्हजे भयणी. कोणाक फटोवपाची तुका गरज पडची ना. तुज्या मार्क लिस्टान येयला कितें आनी भायल्यान तूं सांगताय भलतेंच. फटयताय न्हू, मासान फटयता. आनी हांकांच म्हज्या वडिलान म्हणल्यार थिंगा घरांत कितें तें मूस मारपाचें काम आनी भायल्यान व्हडलें व्हडलें उलोवप. घरांत फकत चटणीन जेयता आनी भायर सांगता नॉन व्हेज खावन खावन म्हाका बेजार येयला. कित्याक तूं उलयताय असलें? वळखीन तूं फटयताय, वावरान फटयताय, मासांनी फटयताय आनी शेवटाक तें फळूय फटयतलोच. पुता कितें जालें? तूं इतलें बेगीन आयलोय? कितें घडलें? आतां जबाब पळोवया. कितें म्हटल्यार आतां पळोवया. वोड 20 इसाकान आपल्याच्या पुताक विचारलें कितें कारण काय म्हणून तुका तें इतलें बेगीन थिंगा तें फावो जालें. ताणें ताका उतर दिलें तुजे सर्वेस्पर यहोवान. ताका ताणें म्हज्या सामकाराक हाडलो. सगळे सर्वेस्पर अशी खाकळूत. कितें म्हणटा? कसली हे जोयत? इतले बेगीन तुका कशें जोयत फावो जालें? इतले बेगीन तुवें कसो शिकार केलो? इतल्या बेगीन तुवें अशें कशें केलें? सगळे सर्वेस्पराची काकलूत न्हय थिंगा पुता फेक सर्टिफिकेटाची काकलूत. तुज्या फटकिरे सर्टिफिकेटीचें कोण ज्ञान? इतल्या लोकांक थिंगा शिरीस मेळना तुका कशी थिंगा मेवली? सगळे देवाचे कृपेन फटींगपण. तुवें दिला ती फटकिरी सर्टिफिकेट. आरे तुका पासींग मार्क्स पसून थिंगा मेळोना न्हू.
आनी जाल्यार तूं आतां 10थान तूं आतां फर्स्ट क्लासीन पास जालोय, सगळ्यांच सर्वेस्पराचे. कितें म्हणटा? सर्वेस्पराचे काकळुतीन ना, ते शेजाऱ्याचे ती काकळुतीन. अरे मातशें पेपर दाखय रे, मातशें हें बटन दाखय, मातशें अशें दाखय. ब्रदर्स, हांव तुमकां विचारता, आयज जें तुमी दाखयलां, जें तुमचे कडेन आसा, जें पळय तें सगळें तुमी तें विकतें घेतलां पळय तें, जें तुमी केलां तें, हांव तुमकां विचारता, कशें तुमी जोडलां तें? फुटींगपण करूनच न्हू, तुवें घातकीपण केलां न्हू, लोकांक नाका जालें सांगूनच न्हू. आयज तुजे लागीं जें सगळें आसा, जें तुवें सगळें बांदलां, जें सगळें तुवें विकतें घेतलां, जें सगळें तुजो अनुभव आसा, ह्या सगळ्यान तुका जोयत मेवला अशें तूं म्हणटाय. सोत तुमी सांगात, त्या सर्वेस्परान तुजें तें बरेंपण, तुजें स्वताचें, तुजें ओत्मीकताय पळोवनूच तेका तुका दिल्या काय? वो तें फुटींगपणान तुवें जोडलाय. फळांत फटयताय. कशें घडलें हें सगळें म्हज्या पुता? अशें विचारतो तो सगळें बरें जाण आसलो. कितें? ती दोई फटी. सगळेंच फटींगपण. शिकाराक वयता पळय तें फटींगपण. जें मांस खावयता पळय तें सारकें न्हू. हांव कासाक गेलों पळय तें फटींगपणूच. दोई फटी. आमी भायर येवन कांय नको त्या भाशेन सगळें सर्वेस्पराचें. कितलें भिरांकूल न्हू हें? कोत्ता पळय तें सगळीं पातकां कोत्ताय आनी जिवीत तुजें तें जियेताय तें. पातकी जिवीत तूं जियेताय, फटयताय, घात घेताय आनी तूं रिश्वती घेताय. वायट काम तूं कोत्ताय आनी मागीर येवन सगळें सर्वेस्पराचे कुरपेन तें. तो सर्वेस्पर कितलो बरो सर्वेस्पर, होय. तो स्टेटीन फर्स्ट येयला पळय तो म्हाजे कुशीक आसलोलो. ती सर्वेस्पराची कुरपा. चोतरायदोर. त्या दिसा जाकोबाचे ते फटीन. ताजे वळखीन फटींगपण, ताज्या कामान पसून फटींगपण, जेवणान ती फटींगपण, ताज्या फळांतूय घातकीपण. पूण ताजे उपरांत सगळें भायल्यान घोमोन आयलें. सगळें भायर उक्तें जालें. इसाव थिंगां आयलो. बापा, बापा, हें पळय रानवटी मास. हांव घेवन येयलां रुचीक जेवण. कितें पुता? रानवटी मास हाडलें आतां? मोगाच्यान कितें जालें? कसली गोडणी घडली? कित्याक इसाक इतलो भियेलो? जाकोबाचें पातक कसलें तें उक्तें जालें. ताजे उपरांत आवयन केलां पळय तें घातकीपण, ताजे जिवितांत कसलें लुकसाण तें घेवन आयलें. येता त्या दिसांनी हांव तुमकां सांगतलों. मागणें करुया, दरेक आपल्याची मान बागोवया. सर्वेस्परा म्हज्या बापा, तुवें सारकें सुटावें करून तूं आमचेशी आयज उलयलाय. जाकोब तो घातकी, पूण ताज्या फाटल्यान ताज्या आवय बापायन जी चोतराय घेवंक जाय आसली पळय तेणी घेवंक ना. घात घेवचे खातीर पळय ती परिस्थिती ताणेंच ती तयार केली. आमी सोत जाणा पळय तें. चोतरायेन जिवपाचें तसलें बेसांव आमचेर घाल. जाकोबाचें जिवीत आमकां नाका बापा. आयज तूं सुटावें करून आमचे लागीं उलयलाय. आमी आमचे वळखीन जें सगळें आमी म्हणटाव तसलें जिवीत जिवपाचें बेसांव दी. आमी जें काम केलां आनी आमी जें काम कोत्ता पळय तें आमी सांगता तसलेंच करपाचें तूं आमकां कुरपा दी. आमचे पात्रान, आमच्या बँकान, आमच्या घरान जें सगळें आसा, आमी जे स्थितीन आसा पळय तें सांगपाचें आमकां कुरपा दी. आमी जें जोडलां, आमी जें वावर केलां पळय तें, तुज्या वरवींच आमकां तें सगळें मेवलां म्हणून सगळें मनांत आमकां तसलें कुरपा दी. देवाच्या उतरान जिवपाचें तेजेरूच बेसांव आसा. विरोध जियेत जाल्यार आमकां तो नाश जातोले. सोमया, आयज जे सगळे लोक आपल्याचें काळीज सारकें कोत्ता, तीं सगळीं आपल्याचें जिवीत सोमया. आयज सान तांचें जिवीत तें बदलपाचें तांचेर कुरपा दी. मोलादीक जिवीत तूं ताका दी म्हणून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागतां हांव बापा. आमेन. कालवरीचो थाळो क्रुटांनी लोक आयज पळयता. फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून सावथ इंडियेक, उर्दून,
जम्मू आनी काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपाळीन, आसामींत हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टाव? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ताव. आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराची चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केलां पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें करता जाणाव? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार करतात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत उंच नेपाळ पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जें सत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगला. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगल्यांक सजमोवंक दर एकल्याक ताजी सजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांट्टा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताजें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून तांचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी कोत्तात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी वो 2 म्हयन्यान एक पावटी वो 3 म्हयन्यान एक पावटी वो सर्वेस्परान तुजे जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्खे संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी. ही आमी विसरचें न्हय.
Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.